नवी सकाळ आनी हे नवे सकाळी तुज्या हातान म्हजो हात घालून जेजू हांव येता. तुज्या हातान हात घालून येवंक काय बरो सोयेक म्हाका तुज्या पांयाशी हे सकाळी येवंक. भोव पवित्र संस्कारान तूं हाजीर जावन तुज्या हाताक हात धरून हो आख्खो दीस चलून म्हाका तूं सोयेक दिताय देखून तुजे उपकार आठयता. आनी खरेपणी ह्या भोव पवित्र संस्कारान तूं आसाय हो म्हजो भावार्थ आनीकूय धीर करता. आनी सगळ्या मनान सगळ्या काळजान सगळ्या बळान सगळे सोबतेन म्हजी मान खोल बागावन तुका परनिपाट नमस्कार करता. नमस्कार तुका चूक पातोक बोगसणी प्राचित मोगाळ जेजू ह्या प्राचीत काळान आमी आसा तेन्ना आमचें पातोक आमकां सोम्या कडली पयस व्हरता. हें जाणा जावन तुज्या हाताक हात धरून धांवन धांवन तुजेशी येवन आमी आमची चुकी ओळखून घेता. ह्यो चुकी ओळखून घेता आसतना आमचे मनीस थंय वसोक आमचे मनीस थंय चुकता हेंय आमी मानून घेता. त्याच बरोबर ह्याच मनीस कुडाक तुज्या हाताक हात धरून येवंक नवसरणी करून तूं बळ दिताय. होय बरवसो आमकां आसा. नवसरणीचें जिवीत आमकां एकामेकाक जेजूच्या हाताक धरून मुखार सरूंक आपयता. आपलो हात मुखार काडटल्यांक हाताक धरून जेजू व्हरता. जेजू आपयता म्हाका तुका गोपान आपल्या. जेजू आपयता जेजू जेजू आपयता म्हाका तुका गोपान आपल्या. जेजू
पळयला. जेजूच्या पांयाशी आयलोली आमी, ताची सगळी देणी मानून घेता, तशेंच आमचोय चुकी मानून घेता आनी चुकी विरेत जिवीत जिवन बापाची कृपा मागता. ह्या वेळार जेजू लागीं आमी उलोवया. हे सकाळी आमचें मन, आमचें काळीज ताका उक्तें करुया. आमच्या मनांतली चिंतना, आमच्या काळजाची भावना, आमच्या तोंडांतल्या उतरांतल्यान ताका थावी करुया. व्हडल्या ताड्यान तुमची मागणी सगली व तुमच्यो उचारण्यो ह्या वेळार जेजू मुखार दवरात. मोगला जेजू, तुका अर्गां दिता दिन वाचता. वायचो दीस तुवें आमकां फावो केलो देखून. तेच भाशेन मोगला जेजू तुका दिन वाचता. ही कृपा तुवें आमकां फावो केली देखून तुज्या पांयाची हांव. तुजे नदर मारून मोगला जेजू आमकां सगल्यांक शांती सवास्काय म्हाका दीस तुज्या हातीन घालता मोगला जेजू. जे वायट कितें येवचें आसा तें सगळें पयस कर म्हूण मागता मोगला जेजू. आनी जेन्ना तुजें देवाचें उतर आमी आयकता, आमकां नियाळूंक तुजी कृपा आनी बोळ दी म्हूण मागता आमचें जिवीत बदलूंक. You said, Lord Jesus, come to me and I will give you rest. Jesus, you have the words of eternal life. Where else we can go, Lord Jesus? When in trouble, we get confused. Until unless we call out your name and come at your feet, we can't find rest, Lord Jesus. Jesus, give us this grace to always come to your feet, listen to your word, change our life, and have good things in this world where we can help others. Lord Jesus, also I pray to those people who are suffering in the hospitals and in their homes, especially those who are suffering with their loneliness, Lord Jesus. Give them the grace, Lord Jesus, to call out your name, so that your name is very powerful. Jesus Christ, the name is very powerful. You can bring us healing, Lord Jesus. You can take away our worries, our tensions. And you are the one who can give us the good health, Lord Jesus. You can recreate our life, Lord Jesus. Wash us with your precious blood, with your wounds, Lord Jesus, and heal us, Lord Jesus. And give us the grace to change our life, to remain in you. Thank you, Jesus. I praise and thank you, Lord. Came here this morning with so many thoughts in my mind, so many distractions, and yet Jesus coming to my feet, I feel so light, I feel so peaceful. I surrender all my thoughts, all the people, all the distractions, all the obstacles, all the sufferings into your hand. As I know you will take care of them. Give me the grace, Lord, to live this day feeling 100% in your love, loving each and every person I meet today. I lift up all my friends, Lord, who are not well. Touch them, heal them, Lord. Wash them with your precious blood. I thank you, Jesus. I praise you, Jesus. I love you, Jesus. अर्गान दिनवास तुका आयच्या दिसाक तुवें म्हाका हाचेर केलें जगता.
तूं म्हजें सगळें जेजू, तूं म्हजो देव, तूं म्हजें स्वामी. तुजे शिवाय आनी म्हज्यान कांय जायना जेजू. एक पुण्याच्या दिसाक तुका भेटयता, म्हजें दोगूय पुतां जे आपल्यो SSC आनी फायनल एग्जाम करच्यो आसात त्यो बरे भाशेन शिकून आनी बरे भाशेन करून तांकां फावो करून मागता. Everywhere, London line, Baltic line, Gujarat line, America, etc. आमच्या आता या आमचे शेतकामी ज्याच्या देश करतात जाय तो भाव करतात आणि आम्हाला दान गौरव करतात. ह्याचे दोष आमचे करतात. त्यांना शांती लावण्याची मनाची शांती देऊन त्याचे सौंदर्य दोष सुधार करून त्यांना मनोरंजनाच्या जीवितांना हांव तुका आतां आनी विनवास दिता. हो इल्लोसो वेळ तुज्या सांगाताक सारो तुवें म्हाका फावो केले म्हणून. हो आनीक एक राजताचो काळ, नवसोडणेचो काळ तुवें म्हाका फावो केलो. म्हजें जिवीत तुका मानता तशें हांवें व्हरोंक तूंच म्हाका तुजो आदार बळ आनी गोठायन दी जेजू. जायतींच आमची बाबा भयणां तुजेर तावन पयस आहात जेजू. आमचे तरणाटे तांचेय पासत हांव तुजे लागीं विनंती करता जेजू. तांकांय ही कृपा दी तुजेशी येवन सगलें आपलें स्ट्रेस, आपली चिंतना, आपल्यो अडचण्यो सगळें तुजे मुखार येवन तुजेच वेळ सारून सगळें सुदारण करून तूं तांकां कृपा दी जेजू. तशेंच जेजू जायतींच आमची बाबा भयणां कश्टतात वेगवेगळे तरेन दुयेंसाक लागून जावं पयशांचे अडचणीक लागून जावं फामिलीच्या प्रश्नांक तांकां सगल्यांक हांव तुकाच भेटयतां जेजू. तुजेच लागीं सगळे प्रश्नांक जापाक आसा. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus.
मंगळा जेजू आमचे फिगोर्जेंत रितीर जावचो आसा उगड मंगळा जेजू लोकांची काळजां मनां आनी सोडून तांचें घर जावन टायम थोडो वेळ दिवन देवाचें उतर आयकूंक नवसनी करूंक सगल्यांक तांकां हातून कृपा आनी बळ दी मंगळा जेजू तेच भाशेन मागता मंगळा जेजू पाद्री माद्रींक म्हत्वाच्यान जे पळय देवाचें उतर परगडटात तांकां तूं पवित्र आत्म्याच्या देण्यानी भर आनी देवाचें उतर जें परगट जाता तें लोकांक मानून घेवन आपणाची मनाचें आनी काळजाचें नवसनी करून तांकां कृपा आनी बळ दी म्हूण मागता मागता तुका जेजू महिमा तुका जेजू सगळे तुझे आत्मा मोगाचो बक्षिता सगळ्या तुझ्या वायका कुणाचे औपद दिता सगळे तुझे आत्मा मोगाचो बक्षिता सगळ्या तुझ्या वायका कुणाचे औपद दिता देवाचे उपकार आठवून मिसाची भेट आमी भेटोवंक वेता आमचे जण एकल्याचे मन काळीज ह्या मिसाचे भेटेन उबारूंक तयार जावया आर्गां दिवया देवाक कित्याक आमचो गवळी फिलिप नेरी कार्डिनल फेर्रांव FABC आख्खे आजियेचे जे बिस्प आसात तांचो फुडारी म्हूण नमियारला एक खेरीत देणें आमकां देवाचें आनी ह्या पासत देवाक आमी आर्गां दिवया आमची काळजां देवाक दिन वाचूं तशेंच ही जुट्टी जी आमचो बिस्प साहेब घेतलो जानेराच्या म्हयन्यांत हांव ही जबाबदारी सांबाळून ताका मजबूत कर ताका सगळीं देवीक देणी फावो कर म्हूण मागुया ताचे पासून आमची सगळी मागणी ह्या आयचे मिसाचे भेटेन आमी उबारूंक सोदता ती आमच्या मनान हाडुया भोव करून जीं कोण बरीं ना कश्टवतात तांचे पासत मागुया जीं कोण पातकान आसात आनी पातकांतलीं भायर सरूंक सोदतात तसल्या पासत करीत भाशेन मागुया
तशेंच जे कोण पातकान आसात पूण निबोर मनाचे जाल्यात तांची मनां उजवाडाय म्हूण मागुया. आनी हो प्राचीत काळ आमकां सगल्यांक फायद्याचो जावन आमचेंच किरकोळ जिवीत आयचे मिसाचे भेटेन आमी देवाच्या हातान घालुया. आमची सगळी मागणी आमी ओगीच रावन आमच्या मनान हाडुया आनी जेजूच्या पांयाशी दवरुया.
गायन घेऊया I2 पेज नंबर 116 I2. Jesu moja, ishta moja, kaza tuja, sakshi maha, rigulo kitlo ogasa, dolir moshe, kotar solo. Pois vera, otoñeu, macalacalo, los Christa. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो By Jesu Padre, आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां ह्या आयच्या मिसाचे भेटेन. आयची मिसाची भेट देवाक दिन वाचून भेटयता. सेबी पेरेरा आयज आपल्या जल्माच्या दिसाक देवान ताचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेंत आमी मागुया. तशेंच आमच्या मागण्यांत आयज दवरुया. क्रिसिया आपलो जल्माचो दीस मनयता. दामियांव रॉड्रिगीस आपलो जल्माचो दीस मनयता. तांचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेन मागुया. हेर सगळी आमची मागणी आमचीच पासत, आमच्या घोराब्यां पासत आनी आमचे फिरगुजे पासत देवा मुखार दवरुया. आनी सगळी मागणी जी आमी हे मिसाची सुरवातेक आमच्या मनान हाडल्या ती देवाक उबारुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमच्या भाव भयणीनो, पातक देवाक आवडना, पूण पातकी मनशाचो देव मोग करता. आनी पातकी मनशाक खास्त न्हय पूण नवें जिवीत दिवंक सदांच रावता. तर आमी पातकी आनी आमकां देवाची काकलूत फावो, आनी जो कोण हे काकलुतीक येता ती काकलूत ताका फावो जाता. हेंच मनान दवरून हे मिसाचे सुरवातेक देवाचे काकलुतीक सगळीं उलो मारुया. हांव पातकी सुरपदविदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान विचारून वायटांतल्यान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, म्हजो बुडो अपराध. ह्या पासत भाग्यान सदांच आंकवार मरे सगळ्या दिवनाक आनी भोगतां आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सुरपदविदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोम्या काकूत कर. प्रार्थुया. मोगाळ बापा, पास्कांचे परबेक फावो ते परी तयार जावंक आमकां तुज्या भावार्थ्यांक आदार दी. सगळी तुजी पवित्र सभा कुडीचे दोणवणेन ओपराचीत काळ समोरमता. ती दोडवण जण एकल्याच्या आत्म्यांक फायद्याची जावंक निर्मी म्हूण आमी मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना. इजिकियल प्रवाद्याच्या पुस्तका वयलें वाचप. सर्वेस्पोर देव अशें म्हणटा, नोस्तो मनीस सगळीं आपलीं पातकां सोडून दीत, म्हज्यो आज्ञा पाळीत, समूर्त सांबाळीत आनी प्रमाणीकपणान चलत जाल्यार तो खरेंच जिवो उरतलो. तो मरचो ना. ताच्या खंयच्याच पातकाचो हांव आनीक उगडास करचो ना. प्रमाणीकपणान चल्ला म्हूण तो जिवो उरतलो. नोस्तो मनीस मेल्यार म्हाका संतोश भोगता
म्हूण तुमकां दिसता? सर्वेस्पोर देव उलयता. पातक्या मनशान आपल्या नोस्तेपण सोडल्यार आनी असो तो जिवो उरल्यार तेन्ना की म्हाका खरो संतोश भोगता. पूण बऱ्या मनशान आपलें बरें जिवीत सोडल्यार, पातक केल्यार, नोस्त्या मनशा भाशेन जियेल्यार आनी सगले तरेचें नोस्तेपण केल्यार तो जिवो उरतलो काय? सगलें ताचें आदलें बरें जिवीत हांव विसरतलों, कित्याक ताणें आपलें विस्वासपण मोडलें आनी पातक केलें, आनी हेच खातीर तो मरतलो. पूण तुमी म्हणटात, सर्वेस्पोर करता तें सारकें ना. इस्रायलाच्या गोरण्या, आयक. हांव करतां तें सारकें न्हय, वो तुमी करतात तें की सारकें न्हय म्हणचें? बरो मनीस आपलें बरें जिवीत सोडून दिता आनी पातक करता देखून मरता. तेन्ना ताणें वायट केलां देखून ताचेर मरण येता. पूण वायट मनीस आपलें पातकी जिवीत सोडून दीत आनी समर्थ सांबाळून प्रमाणीकपणान चलता तेन्ना तो जिवो उरोंक फावो. सगलीं आदलीं पातकां सोडूंक ताणें येवजिलें देखून तो खरेंच जिवो उरतलो, ताचेर मरण येवचें ना. देवाचें उतोरें. देवाच्या उतराक आमचो जबाब. तुका उलो मारता सायबा, तूं म्हाका पाव. परतून म्हणुया. तुका उलो मारता सायबा, तूं म्हाका पाव. कोल कोल कोणान पडला, तुका उलो मारता. तूं म्हाका पाव सायबा. कालते विनोतीचो म्हज्या प्रार्थनाचो आवाज तूं आयक सायबा. जबाब. तुका उलो मारता सायबा, तूं म्हाका पाव. आमच्या गुन्यांवाचो तुवें जर ताव घेतलो, तुजे मुखार उबो सायबा कोण उरतलो? पूण पातकाक बोगसणें मेळटा तुजे सवें. म्हणून परमेस्परा आमी बुजतांव तुका. जबाब. तुका उलो मारता सायबा, तूं म्हाका पाव. परमेस्वराची वाट हांव पळोवनूच आसा. ताच्या उतरार पातयेवन ओतमो म्हजो रावता. केन्ना फातोड पावत, राखणो आशेवन आसता, त्यावून म्हजो ओतमो दोनयाक आवडेवन रावता. जबाब. तुका उलो मारता सायबा, तूं म्हाका पाव. विस्वास आपलो दवरून राखणो फातोडेचेर. आमचो विस्वास सगलो परम इश्वराचेर. ताचेर आमचो विस्वास, कित्याक ताच्या हातान भरपूर मेळटा काकलूट, तारणाची भोगती. जबाब. तुका उलो मारता सायबा, तूं म्हाका पाव. इस्रायलाक आतां सर्व नोस्तेपणांतलो, ताच्या अपराधांतलो निवारच्याक तोच एकलो. जबाब. तुका उलो मारता सायबा, तूं म्हाका पाव. उद्गार. तुमचीं सगलीं पातकां काडून उडयात, म्हणटा सर्वेस्पोर, आनी तुमकां एक नवें काळीज आनी एक नवें मोन घोडात. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. मातेवा परमणी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. एकदां जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, शास्त्रियांच्या आनी फारिसेवांच्या प्रमाणीकपणा परस
तुमचें प्रमाणीकपण ओदीक वर्तें न्हय जाल्यार तुमी सर्गीच्या राज्यान कदींच भितर सरूंक पावची ना. जिवेशी मारूं नाका आनी जिवेशी मारीत तो न्याय सभे मुखार गुन्यांवकार जातलो अशें आमच्या पुर्वजांक सांगलोलें तें तुमी आयकलां. पूण हांव तुमकां सांगतां, कोणूय आपल्या भावाचेर रागार जायत जाल्यार तो न्याय सभे मुखार गुन्यांवकार जातलो. कोणूय आपल्या भावाक बेलको म्हणत जाल्यार तो न्याय सदरे मुखार गुन्यांवकार जातलो. आनी कोणूय ताका आरे देव धर्म नासलोल्या म्हणत जाल्यार तो हेमकोंडाचे कास्तीक सांपडटलो. ह्या पासत तुजें दान भेटूंक वेदी मुखार येताय तेन्ना तुज्या भावाक तुजो गुन्यांव करूंक कसलेंय कारण आसा म्हूण थंय तुका उगडास जायत जाल्यार थंयसरूच वेदी मुखार तुजें दान तशेंच दवर आनी पयलो वचून तुज्या भावा लागीं शांती कर. मागीर परतून ये आनी तुजें दान भेटय. तुज्या वाद्या बरोबर वाटेर आसतनाच तुमचे मदें उपरासलेलो तोंड तो बरे भाशेन सोंपय. नाजाल्यार घडयेक तो तुका नितीदाराच्या हातान दीत, नितीदार तुका शिपायाच्या ताब्यान घालीत आनी तूं भोणकोणीन पडशी. हांव तुका खरेंच सांगतां, निमणी दमडी फारीक करीसर थंयसरलो तूं सुटचोच न्हय. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने आनी तुका क्रिस्ता तुका उलो मारता सायबा तूं म्हाका पाव. उलो मारता तो कोण? भाव भयणीनो, उलो मारता तो आयच्या देवाच्या उतरा प्रमाणे एक नश्ट मनीस जावपाक शकता वो एक बरो मनीस जावपाक शकता. नश्ट मनीस देवाक केन्ना उलो मारतलो? जेन्ना आपली चूक तो मानून घेता आनी तो जिवीत जोडूंक सोदता तेन्नाच नश्ट मनीस देवाक उलो मारतलो. आनी हो उलो फटोवपाचो उलो न्हू. वो बेश्टोच हिपोक्रीट कसो न्हू. पूण हो उलो खेरीत भाशेन खरेंच हांव चुकलां, हांवें जिवीत बदलूंक जाय आनी म्हाका जिवंक जाय हें मनान दवरून एक नश्ट मनीस देवाक उलो मारपाक शकता. आनी असलो नश्ट मनीस जेन्ना देवाक उलो मारतलो देव आयकतलो काय? आयचे पयलें वाचप आमकां सांगता, नश्ट्या मनशाचें मरण म्हाका नाका. पूण नश्ट मनीस जरी तर आपलें पातक सोडून नव्या जिविताक वेंग मारीत जाल्यार म्हाका संतोश भोगतलो. नश्ट्याक खास्त लावंक म्हाका संतोश भोगना. पूण भाव भयणीनो, जायते पावटी असले नश्टे मनीस वो आमी जेन्ना नश्टेपणान पडटा तेन्ना आमचे दोळे बंद जाता. आमची चूक जायते पावटी आमच्याच दोळ्या मुखार दिसती पडना. व थोडे पावटी आमची चूक आमी जाणा आसतनाय काळीज निबोर जाता आनी तेन्ना खास्त येता. जायते पावटी ही खास्त घडये आमचेर, आमच्या नश्टेपणाक लागून आमचेरूच येना. थोडे पावटी आमच्या घरच्यांक, आमच्या भुरग्यांक, आमच्या आवय बापायक वा आमची कोण मोगाचीं आसा तांकां लागता. आनी जायते पावटी हो प्रश्न आमचो, कित्याक जालें काय अशें, कशें जालें काय अशें. पूण जेन्ना हें नश्टेपण कोणूय सोडून बऱ्या जिविताक येता तेन्ना देव संतोसता. आयचें पयलें वाचप, इजेकेल प्रवादी आमकां बरे भाशेन हें सांगता. आनी जायते पावटी जशें इजेकेल प्रवाद्यान म्हणलां, लोक देवाचेर पासून एके भाशेन शेण करता की देव करता तें सारकें ना, देव अनीत करता. देवाच्यान भाव भयणीनो अनीत करपाक जायच ना. देवाच्यान फकत नीत करूंक जाता. आनी जायते पावटी हे नितीक सांपडलेले कडेन आमचेर ही खास्त पडपाक शकता. दुसरे वाटेन आसा बरो मनीस, प्रमाणीक मनीस. प्रमाणीक मनीसूय
देवाक उलो मारता. प्रमाणीक मनीस देवाक उलो मारपाक आनिकूय चड गरजेचें. कित्याक प्रमाणीकपणान हें प्रमाणीकपण सांबाळूनच रावपाक आयच्या ह्या समाजान आयच्या ह्या संवसारीक जिवितान भोव अवघड. कित्याक पातक जें आहा वो नश्टेपण जें आसा तें आयज चड फुल्ललें आसा आनी तें आमकां चड आवडटा, पळोवंकूय बरें दिसता. पूण बरेंपण जें आसा तें चड पावटी आतां एक डलशें जाल्लें आसा. बेश्टें तें व्हडलें, तितून कांय उमेद ना. पूण वायट जें आसा, नश्टेपण आसा, तातूंत वेगवेगळी उमेद आमकां पळोवपाक मेळटा. ह्या पासत प्रमाणीक मनीस देवाक उलो मारता, ह्या प्रमाणीकपणान म्हाका सांबाळ. कित्याक देवान सांगलां हाचे पयल्या वाचपान, एक प्रमाणीक मनीस इतलीं वर्सां प्रमाणीक रावला आनी आतां नश्ट्यांक पडोवन हो नश्ट्यांचो एडवर्टिजमेंट पळोवन आपलें बरें जिवीत प्रमाणीकपणाचें जिवीत सोडटा आनी वायटान पडटा, ताचेर मरण येतलें. भाव भयणीनो, आमी आयज देवाक उलो मारुया. कसलें आमचें जिवीत? प्रमाणीक जिवीत आमचें काय आमचें जिवीत नश्टें? नश्टे मनीस आमकां आमचे भोंवतणी आसात, तांकां घडये आमी बोटां दाखयतले. आयचें शुभ वर्तमान खेरीत भाशेन आमकां एक संदेश दिता. दुसऱ्यांक आमी बोटां दाखयत रावपाची गरज ना. दुबाविरेत इजेकेल प्रवादी जे भाशेन म्हणटा, कोणूय जरी तर चुकलेलो आसा ताका सांग ताच्या तोंडार. कोणूय जरी तर वायट मनीस आसा ताका सांग, ताका निटायेर हाडपाक प्रयत्न कर. सांगना जाल्यार ताच्या मरणाचो जबाबदार हांव तुका करतलो. म्हणटच जो कोण चुकता ताची चूक दाखोवपाक आमकां एक ड्युटी आसा. पूण त्याच बराबर चुकीचें आमी दुसऱ्यांक कोणाक बोटां दाखयत जाल्यार ताची खास्त आमचेरूच येवपाक शकता. कोणाकूय बेलको म्हणो नाका, कोणाकूय आरे देव धर्म नासतल्या म्हणो नाका, वो कोणाचेरूच रागार जायनाका. तर भाव भयणीनो, हें सगळे तरेचें नश्टेपण भोव करून आमच्या गर्वांतल्यान येता. आनी जरी तर आमी गर्वी जाले जाल्यार देवाचें बरेंपण आमकां दिश्टी पडना, देखून आमी पातकानूच उरता. पूण देवाशी जो कोण खालतिकायेन येता, देव तुजी चुकी तुका दाखयता. देव तुजें पातकी जिवीत तुजे मुखार एक आरसो कसो दिश्टी पडोशें करता. तेन्ना मानून घे. आनी जो कोण मानून घेता ताका जिवीत मेळटलें. तो ह्या संवसारान मरचो ना अशें न्हय, पूण खेरीत भाशेन मरण म्हणल्यार आमी देवा कडलीं पयस जाता, वो देवा कडलो आमचो संबंद एके भाशेन कातरोन वेता, हें मरण. पूण जरी तर हें सगळें आमी देवाचे कुशे प्रमाणे केलें जाल्यार आमकां जिवीत मेळटलें. कित्याक जिवीत देवा सवें आसा आनी ह्या पासत आमी देवाक चिटकून रावतले. आनी ह्या संवसारान आमकां मरण पासून येयत जाल्यार परवा ना, कित्याक आमी आमचो आत्मो देवाच्या हातान दिल्लो आसा, देखून आमी सदांच जिवी. तर हे बेटीन आयज आमकां एक कृपा मागुया, आमचें जिवीत देवाच्या हातान घालून आमकां पाव म्हूण, भोव करून आमचे अशक्तायेन, आमचे चुकीन, कित्याक सगळीं आमी चुकता, आमकां राख आनी सांबाळ म्हूण हे मिसाचे बेटीन ह्या उंड्या सोऱ्याचे भेटोवणेन आमी आमकांच उबारुया. गायन घेऊया C17 पेज नंबर 35. C17. तुका भेटयता पृथ्वीन दिला मनशाच्या वावरांत
म्हज्या भाव भयणीनूय म्हजें तुमचें बलिदान सर्पद्विधार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुझ्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमीक आमच्या नाट्य पवित्र विचारवाक सर्वेस्वर मानून घेवं. देवा आमच्या दयाळ बापा, तुजे कोनवाळेचे पदवेन आमची सोडवण करूंक तुवें येवजिलें आनी जेजून खुर्सार आपल्या रोगतान ओपलोल्या योजना वरवीं आमकां बोगसणें दिवंक तुजी खुशी जाली. तोच योद्न आमी आतां तुका नव्यान भेटयता आनी दोयाळेन तो मानून घे म्हूण मागता. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पद्विदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. नवी करूंक आमचीं मनां, शुद्ध करूंक आमचीं काळजां. फावो करताय आमकां भुरग्यांक तुज्या हो नवो काळ सोडवणेचो. आमच्यो वंडावण्यो दमावन तुजी चाकरी करूंक निर्लोभी काळजान भरताय तूं आमकां नव्या बळान. सरतल्या वस्तूंक फावो तें मोल दिवन सरना तसल्या वस्तूंचेर दवरूंक आमचीं काळजां बापायच्या मोगान शिकयताय तूं आमकां. देखून सगल्या दुतां भक्तां सांगाती तुजी स्तुती करून निरंतरी दिनवाशी काळजान आमी गायता. पवित्र 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 दळबरांचो सर्वेस्वर तूं स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या बाबान मुसर्गीक तुका सय सय सर्वेस्वराचे नव्यान तांकां सय मुसर्गीक तुका सय सय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वयचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासोच समर्पूची. तेच परीचे वण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें भोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुटपोर गोठुया. आनी तितले फावटी तूं वैभवानी येसोर आमी तुजें मरण गोठा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे प्रितमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यान त्या सगल्या आमच्या भावा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे शागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज हाजीर जाल्ल्या सगल्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती भाग्योन जुजे, भाग्योन धर्मदतां, भाग्योन जुजे वाज आनी भाग्योन फ्रांसीस शावियर सर्व काडी तुका मानवल्या त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांग आतां तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. भाव भयणीनो, आयच्यान आमी आमची फिरगोज करीत भशेन ह्या 3 दिसांच्या रितीरान भितर सरता. आमकां ही कृपा मागुया. आमी देवाशी परतून येवंक, आमचें नश्टेपण साणूंक आनी आमचें प्रमाणीकपण देवा मुखार सदांच वयर दवरूंक आमकां सगल्यांक कृपा मागुया. आनी जेजून शिकयल्ल्या प्रार्थनांतल्यान बापाक उलो मारुया. आमचे बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां तारणींत पडूंक दिनाका, वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरभाशेन वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुमया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी परमणे तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ. जशी येतान राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेले संसाराचे पाप काढले आमचे कागद कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काढले आमचे कागद कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुजी कुडन रगत आमी शेवंक वेता. ती आमचेर चुट्टी आनी घास धाडिना जावं, पूण तुजे काकुतीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखद दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा. ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुमिया ते म्हज्या भितर म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उपरांत म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमयाव खातीर मागणें. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. Gesù, una storia tu so, marsa, sotto sarò bocca kitlo, por tus agizalo exaliar puro, garus caen biru, echagoto. Gesù, tuja pavitra vasarke, mutu songit kui sorutya gavche, gorme udatonat ledram golche, dulopsi don mora nausoche. Gesù, pace che canto pace, Santo, pace Santo sia sara, tu
Jesus Christ. प्रार्थूया. सर्वेस्परा कोनवाड्या बापा, तुज्या पवित्र जेवणान वांटो घेवन आमकां नवो जीव मेळूं आनी ताचे वरवीं पोरन्या खोटेपणांतली नितोळ जावन तुज्या सासणाच्या सुखांतूय आमकां वांटो मेळूं. हें आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. बाबडीनो आयज जावन आमचे फिरगोजेन हो 3 दिसांचो रेतीर सुरू जाता. सांजेर 5 वाजता पवित्र कुर्साची वाट आनी मीस आनी त्या उपरांत आयज आमचो पयलो दीस रेतीराचो. फाल्यां 6 वाजता मीस, आयताराचे इंग्लीश भाशेन मीस आनी त्या उपरांत रेतीराचो दुसरो दीस आनी आयतारा दीस 25 तारखेर सकाळीं 10 वाजता सुरू जावन सांजेर 5 वाजता मेरेन आमचो आख्खो दीस रेतीर जातलो. मागुया हो रेतीर आमकां फायद्याचो जावं आनी सगल्यांनी आमी ताचो फायदो काडूं, एकामेकाक मातसो उगडास करचो आयज जावन आमचो रेतीर सुरू जाता म्हणून, आनी एकामेकाच्या हाताक धरून आमी ह्या रेतीरान भाग घेवया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सर्पद्वेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात, जेजूची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. फिरगोस गवडीक सभे खातीर मागणे. सर्गींच्या बापा, तुवें मोगान आमकां रोचल्यान, तुज्या पुताची सून मोगान आमकां सोडयल्यान, तशेंच पवित्र आत्म्यान मोगान आमकां बावतिस्मा दिसाक मागल्यान. तुजो मोग चाखूं आनी सगल्यांक वांटूं आनी तुजो वावर चालू दवरूं. ह्या गवळीक वर्सान आमी आमच्या 2 प्रांतांत सगळ्या फिरगोजांनी फिरगोज गवळीक सभेची नवी फुडारी वेंचून काडटल्या. तुवें सुरू केल्लो वावर आमच्या फिरगोजांनी चालू दवरूं, फुडारीपण घेवूं तूंच आमकां आमच्या भावा भयणी वरवीं वेंचून काडटाय. तर सगल्यांक सांगाता घेवन एकचारान, सहभागिलीपणान, पादविकाराच्या मार्गदर्शनान, ल्हानविकायेन जेजूचे मिसांव फुडें व्हरतले फुडारी आमी वेंचून काडूं. आमकां तुजे कृपेन भर. आमी भावार्थ्यांनी खेरीत भाशेन लौकिकांनी आपल्या आपोवणें वळखून आमचे फिरगोजेच्या आनी फिरगोज गवळीक सभेच्या वावरान, तशेंच ही गवळीक सभा पूर्ण स्थापणे तयारेन उमेदीन आनी व्हड मनान आमी वाट. हें सगळें आमी तुजे कडेन मागता. तूं जो सगळे सुवातेर आनी सगळ्या वेळार पुता आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान वावुरताय सासणाच्या सासणान. आमेन. गायन घेऊया I-28 पेज नंबर 133. I-28. सगळे तुझे मोगान
लिवशिता सगळ्या तुझ्या वायटा गुणाचे ओपदिता सगळे तुझे मोगाचो लिवशिता सगळे तुझ्या वायटा गुणाचे ओपदिता मोगाचे देवाचे उपकार आठवय मोठ्या मोठ्या कारसांत